मी गोयच्या प्रजेचो आवाज. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव उषा जरावकर. न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां येवकार. दिसभरात कितें घडलें हें आमी तुमकां न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान थोडो भितर दाखोवपाचो यत्न करतात. तशेंच आमच्यो ह्यो पुराय ज्यो बातम्यो आसात त्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटात. आतां आमी पयलीं वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावसा कडेन. ताचे कडेन जाणून घेवया ताणें आयज खंयची म्हत्वाची बातमी केल्या ती. सुशांत, गोंय सरकारान झॅन टॅक्नॉलॉजी ही डिफेन्साच्या पावंड्याचेर ड्रोन एंटी ड्रोन तयार करपी जी कंपनी आसा तांच्या वांगडा एक कबलात केल्या आनी तांकां तुये इलेक्ट्रॉनीक जी सिटी आसा थंय प्लॉट अलाउड केला. हे विशींची कबलात जाली. तांचो एक झॅन टॅक्नॉलॉजीचो एक अधिकारी आयिल्लो आनी ह्या वेळार आमचे IT मंत्री आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. झॅन टॅक्नॉलॉजी गोंयान आपलो एक प्लांट उबारपाची आसा आनी हो जो प्लांट आसा तो एंटी ड्रोन सिस्टम तयार करपा खातीर ते वापरतले. गोंयच्या भुरग्यांक पयलीं प्रशिक्षण दिवन तांकांच थंय उपरांत रोजगार उपलब्ध करून दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. हे एका वर्सा भितर जी कंपनी सेटअप जाय मेरेन गोंयच्या भुरग्यांक ते पयलीं प्रशिक्षण दितले आनी मागीर तांकां थंय रोजगार उपलब्ध करून दितले आनी ही 2 वर्सां भितर कंपनी सेटअप जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार जे बजेट मॅन्युअल आसा ते लॉन्च केले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. बजेट मॅन्युअलान पत्रकार, सर्वसामान्य लोक आनी जे सरकारी अधिकारी आसात तांकां बजेट कळचे, बजेटांत कसल्या कसल्या गजालींचो आस्पाव आसता, ते तयार करपा खातीर कितलो वेळ लागता आनी तेतून सगळ्यो ज्यो कितें गजाली आस्पावन घेतात ते विशींची सविस्तर म्हायती आसा. ह्यो दोनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या 7च्या बुलेटिनान. सुशांतान आमकां बऱ्यांतल्यो 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसात. आतां आमी वचुया उत्तेजा कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी. आयच्यो 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो म्हळ्यार काल बिरेस्तारा सांजेर शिवोले वाठारान एका लायन हेल्पराक काम करतना वयर खांब्यार काम करतना लायटीचो शॉक घेवन ताका मरण आयिल्लें, दुर्दैवी मरण आयिल्लें. सो हे जेन्ना तेज्या घरच्यांक कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी आजिलो हॉस्पिटलान येवन वीज अधिकारी आसा जे JEE तांकां घेराव घातला आनी ताची जाप विचारपाक ते गेले, पण अधिकाऱ्यांनी तांकां तेजी जाप दिली ना. ह्या घडणुकेची म्हायती जेन्ना आमदाराक थळावो आमदार मांद्रेचो आमदार आसा तो ताका कळ्ळें पळय तेन्ना तो थंय येयलो आनी तेणी ह्या घडणुकेचो आढावो घेतलो आनी तांणी जे ह्या घडणुकेक आस्पाव आसा जे मरण येयलां पळय तांकां JEE आसा पळय अधिकारी आसा पळय तांकां सेवेंतल्यान निलंबीत करचें आनी ही केस आहा पळय ती रजिस्टर करची म्हणून पुलिसांक तेणी आदेश दिल्ले. आनी दुसरी जी बातमी आहा ती वाळपयकारां खातीर आसा. ती म्हळ्यार वाळपय कदंबा बसीची सेवा बरी सद्या चल्ल्या आनी सद्या इलेक्ट्रीक बसी 2 वाळपय चलतात आनी आनीकूय इलेक्ट्रीक बसी सुरू जातल्यो. तशेंच वाळपय कदंबा बस स्टँडाचेर आतां पास सेवा सुरू करतले. तांकां पयलीं हांगासर ते पणजे येवचें पडटलें पास काडपाक, ना जाल्यार सांखळे काडटले, पूण आतां खंय तरी वाळपयकारां खातीर ही एक बरी गजाल आहा. ह्यो तुमकां 2 बातम्यो आयज 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. हालीं दुख्खी ज्यो बातमी आसा त्यो वाडपाक लागल्या. पयले म्हळ्यार अपघात, दुसरें म्हळ्यार आतां लायनमॅन हेल्पर आसा ताचो मृत्यू जाल्लो आसा. आनी हें जें आसा आतां तेजेर सरकार कितें पावल उखलता हें आमकां पळोवपाक पडटलें. आतां आमी वचुया ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी. ऐश्वर्या.
आजची जी बातमी म्हणजे काल एक घडणूक घडली की मडगाव नगरपालिकेचो जो कोयर आहा पळय त्या बाणावलेच्या वेस्टर्न बायपास जाच्या रस्त्यार कुशीक उडयतना एकट्याक रंगी हात धरलेलो. सो तेजेर आयज थंयचो बाणावले जो पंचायत आहा पळय तेंच्यांनी कंप्लेंट केली हेजी नगरपालिकेच्या CO आनी CPचेर दोगांचेर कंप्लेंट केला. उपरांत तेंच्यांनी मागीर तो कोयर काडपाक सुरवात केली. आनी आयज तशेंच म्हणजे आयज एक व्हडली दिवाळी तेन्ना तुळशीचें लग्न सगळ्यांक लायता. आनी आयज मेन म्हणजे की IMDन हें सांगलेलें कितें पावस पडपाची शक्यता आशिल्ली म्हणून IMDन सांगलेलें. पण आयज वाळपय वाठारांत घोग्यांनी व्हडलें वादळ जाल्ले पावस पडिल्लो आसा. ऐश्वर्यान आमकां एक म्हत्वाची बातमी दिली ती म्हणल्यार आयज तुळशीचें लग्न आनी दुसरे वटेन वाळपय वाठारांत पावस पडटा आनी कोयराच्यो जर दिसान दीस कागाळी वाडीत आसात तर ह्यो तुमी दोनी बातम्यो साताच्या बुलेटिनान मुद्दाम पळोवच्यो. आतां आमी वचया गौरीशा कडेन ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी. गौरीश, फाटले कांय दिसा सावन चर्चा आशिल्ली की मंत्रीमंडळ फेररचना बाबतींत उलोवप जातालें लोकांचें. सो काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकरान अशें सांगलां की सद्या तरी फेररचणूक रिशफल जावपाचें ना. त्याच बरोबर आमदार निलेश काब्रालाक विश्वासांत घेवन आनी केंद्राचो निर्णय मान्य करून आमदार आलेक्स सिक्वेराक मंत्रीपद दिलेलें आसा. ही आयची एक बातमी आसा. त्याच बरोबर कोंकण रेल्वे जे आसा ते सतत मोहीम राबयत आसता म्हणजे जे बेकायदेशीरपणान टिकेटी विक्री करता तेंचेर. सो त्या गुन्यांवा खाला 14,140 जाणांक अटक केलेली आसा आनी तेंच्या कडल्यान 86,37,37,000 पयशे तेंच्या कडल्यान रुपया गोळा केल्लेले आसा कोंकण रेल्वेन. आनी तेंच्यांनी अशी सुचना केला की बेकायदेशीरपणान टिकेट न काडी नासतना प्रवास करूं नाका अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर आडवेळ्या पावसाक लागून वनिगाळ शिगांव हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणांत नाचण्याच्या पिकावळीचेर हावळ येयल्लो आसा. 2 भाव शेतकार हे पिकावळ करताले पूण आडवेळ्या पावसाक लागून तेंच्या ह्या शेताचेर तेंचें जें धान्य आसा नाचण्याचें तेचेर हावळ येयलो, तेका लुकसाण जालें आनी सुमार 6 ते 60 क्विंटल तेंचो नाचणो पिड्ड्यार जाला अशी तांच्यांनी एक खंत व्यक्त केला. त्याच बरोबर विभागीय कृशी खात्यान तेंची ती पळोवणी केला आनी तांकां हेजेर भरपाय दितलें म्हणून आश्वासन दिलेलें आसा. त्याच बरोबर असोच आडवेळो पावस आयज वाळपय लेगीत पडला अशी खबर आयिल्ली आसा. आयज तुळशीचें लग्न, सो हो पावस खंय खंय हाजेरी लायत हेजो कांय अंदाज ना. अशें हवामान खात्यान कळीत केल्लें की पावस पडटलो म्हणून, पूण पावस आयिल्लो आसा. त्याच बरोबर तुळशीचें लग्न सगळ्यांचें वेवस्थीत जावचें अशें दिसता. गौरीशान आमकां बरी म्हत्वाची बातमी दिल्या. शेतकार आपले पिकावळ मन लावन करतात तशेंच तांकां खंय तरी पिका खातीर त्रास जातात. आतां ह्यो ज्यो तुमकां बातम्यो आमच्या सब एडिटरान सांगल्यात त्यो तुमकां विस्तारान पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनांत. कॅमेरामॅन यश सयत हांव उशा जरावकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनांत पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत आसतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. खरें इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV. मडगावच्या हरिमंदिर दिंडी महोत्सवाची समेस्तांक मना काळजा सावन परबी. शुभेच्छुक फातोर्डा महिला मंडळ. अध्यक्ष प्रिया महेश कामत, श्रद्धा देसाई, उषा शिरवयकर, शोभा नेरुरकर, स्मिता भरणे, जयंती भट, गौरी सांगलकर, बिजू आचारी, नीरू गारवेकर, शारदा नाईक. मडगावच्या हरिमंदिर दिंडी महोत्सवाची समेस्तांक मना काळजा सावन परबी. शुभेच्छुक फातोर्डा महिला मंडळ. अध्यक्ष प्रिया महेश कामत, श्रद्धा देसाई,